नमस्कार आणि योकार गोमंतक टीव्हीच्या आमच्या कार्यावळीचे नाव स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर आसा अशी एक स्वयंपूर्ण युवती जी सांतिस्तेव ह्या सुंदर बेटार जाचो जन्म जालो, जाणें थंय दीस काडले सुरवातीचे बालपण, शिक्षण आणि फुडें मागीर कालांतरांत नोकरी आणि मागीर वेवसाय. स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत ह्या सदरांत आमी प्रत्येक वेळार अशा एका अनोख्या मनशाची भेट घेतात जाणें आपल्या कर्तृत्वांत आपलो संवसार फुलयलो, आपल्या कर्तृत्वांत ही सगळी जीण फुलयली स्वयंपूर्तते कडेन. एकंदरीत मनशान नोकरी मागपी जावप न्हय तर नोकरी दिवपी जावप. यू मस्ट बी जॉब गिवर्स रादर दॅन जॉब टेकर्स और जॉब सीकर्स. जॉब क्रिएटर जायात. दिल्ली पासून ते आमच्या गोंयच्या गल्ली पर्यंत सगळे सरकार हा स्वयंपूर्णतेचो नारो दितात आणि ह्या स्वयंपूर्णतेच्या नाऱ्याक जी खऱ्या अर्थान साथ मेळटा ती आमची ह्या बाय भशेन. नांव श्वेता च्यारी. सुरवात जाली सांतिस्तेव ह्या सुंदर बेटा वयल्यान. मागीर कालांतरान डिप्लोमा इन टेलिकम्युनिकेशन्स इंजिनियरींग ताणें केलें. फुडें बॅचलर्स इन कंप्युटर एप्लिकेशन्स केलें आणि सामकें टॅक्निकल म्हणजे एक तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कंप्युटर एप्लिकेशन्स, कंप्युटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेअर डिझायन, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, कंप्युटर हार्डवेअर ह्या क्षेत्रांतल्यान ती स्वयंपूर्णते कडेन पावली. पण स्वयंपूर्णते कडेन वचपाचो मार्ग मात टॅक्निकल न्हय तर तो ऑर्गनायझेशनल. आमच्या उद्योग व्यवसायात सोशल आंत्रप्रनरशिप म्हणजे एक ह्या नावाची एक कॉन्सेप्ट आसा. सोशल आंत्रप्रनरशिप हाचो अर्थ सामाजीक आत्मनिर्भरता. सामाजीक आत्मनिर्भरता म्हणजे कितें? आपूण जो पोट भरपाचो उद्योग धंदो करता तो फक्त आपलें पोट भरपाचेंच साधन न्हय पण त्या निमित्तान समाजाचें भलें करपाचें तें एक साधन. अशा पद्धतीच्या उद्योग धंद्याक आमी सोशल आंत्रप्रनरशिप अशें म्हणटात. सारकें सर. तुमी इंजिनियरींग, मागीर BCA, मागीर सोशल आंत्रप्रनरशिप ह्या क्षेत्रांत आयले. तरंग नांवाचें सोशल आणि वुमन एम्पावरमेंट ग्रूप ऑफ बिझनेस ते चलयतात आणि ह्या तरंगाच्या बॅनरा खाला, नांवा खाला वेगवेगळ्या ठिकाणी एक्झिबिशन लावप. जे विक्रेते आसात, ल्हान विक्रेते आसात, महिला विक्रेते आसात, MSME आसात, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात, तांकां स्टॉल्स उपलब्ध करून दिवप. तांचें सामान ताणें जे केल्ले प्रोड्यूस लोकां पर्यंत पावोवपाक मदत करप म्हणजे मार्केटींग प्लॅटफॉर्म दिवप, मार्केटींग चॅनल दिवप, नेटवर्कींग करपाक तांकां हातभार लावप, गव्हर्मेंटाचे स्किमी तांच्या पर्यंत पावोवपाक हातभार लावप, तांकां गिरायकां पर्यंत व्हरपाक, गिरायकांक तांच्या पर्यंत हाडपा खातीर एक साधन म्हणजे तरंग. बाय श्वेता च्यारी, तुजें शिक्षण आमी सगळेच आमी पळय तुका सुद्दां उमेद जाता. तुका नमस्कार आणि तुका येवकार दितात आमी स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत ह्या सदरांत. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. कशी जाली तुजी सुरवात? सुरवात म्हणल्यार कितें आसता, इनिशियली जेन्ना शिक्षण जालें आनी पप्पा म्हजो गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो. रावताले सांतिस्तेव आनी आमी 4 जाणां चलया, हांव व्हडलें. तर इनिशियली अशें जालें की सांगतात न्ही आवय बापूय की गव्हर्मेंट जॉब इज द बेस्ट. ती मायंडसेट आसा सगळ्यांची. सगळ्या दर्शकांक किंवा नव्या कॉलेज भुरग्यांक कितें करूंक जाय? आय वॉन्ट अ जॉब. गव्हर्मेंट जॉब थंय सोंपलें. हय. सो ते तकलेन आशिल्लें आनी ते करपा खातीर देन आय जॉयन्ड एज अ टेस्टिंग इंजिनियर. खूब अशे वेगवेगळे टायटल. इंजिनियरींग केलें, BCA केलें ना. BCA बी हांवें ऑन द म्हणजे जेन्ना म्हजो जॉब आशिल्लो तेन्नाच हांवें केलें, कंटिन्यू शिकलें. तर इनिशियली टायटनान म्हणून जॉब केलो, टेस्टिंग इंजिनियर, मागीर वेब, मागीर BCA केलें. BCA मेळटगीर मागीर एज अ वेब डिझायनर काम करतना शिक्षण केलें. हय.
टेक्निकल रायटर म्हणून जॉब केले, खूप जॉब केले, पूण एक सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें खंयच्याच जॉबाक. मागीर म्हजो पप्पा म्हणूंक लागलो बाय पळय गव्हर्मेंटाची पोस्ट येयल्या, इलेक्ट्रॉनिक्स वेकन्सी आसा तर तूं अप्लाय कर. अप्लाय केले, खूब अप्लाय करताले, सायड बाय सायड अप्लाय करताले, पूण फायनली आफ्टर लायक हे म्हाका मेळ्ळो जॉब. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग शिकयताले वास्को हाय सेकंडरीन फॉर अराउंड, म्हणजे पयली इनिशियल कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, गव्हर्मेंट जॉब कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, नॉट परमनंट, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. सो थंय आमी कंटिन्यू केले हांवें जॉब. आनी जॉब करता करता जेन्ना हांव एक म्हाजो सायकोड म्हणून एक कंपनी आशिल्ली, थंय हांव वेब डिझायनर म्हणून जॉबाक आशिल्लो. तर थंय म्हाजी एक्चुअल मायंडसेट फॉर एज एन एंटरप्रिन्युअर सुरवात जाल्ली. आनी थंय आय वॉज म्हणजे जो म्हाजो बॉस आशिल्लो न्हय, ओनर ऑफ द कंपनी, आय यूज टू वॉच हिम, म्हणल्यार तो कसो बिझनस करता आनी कसो इतलो ल्हान वयाचेर ताणें आपलें घर, आनी ही वॉज व्हेरी अशें मायंडसेट, तेजें व्हेरी ग्रोथ मायंडसेट आशिल्लें. सो यू गेट टू मीट पीपल ऑल्सो न्ही वेन यू आर इन युअर जॉब जर्नी, आनी यू गेट इन्स्पिरेशन फ्रॉम देम. सो अशें तेन्ना एक सुरवात जाली तकलेन की कितें तरी एक सायड बिझनस करचो काय, कित्याक सॅलरी खूब कमी आनी जमना आशिल्लें आमकां. आय हॅड टू सपोर्ट माय फॅमिली ऑल्सो. तर तशें सुरवात केली. म्हणजे थंयच्यान आय हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स, म्हणजे ऑनलायन लिस्टिंग करप, विकप, इवन ऑस्ट्रेलिया स्विडनाक सुद्धा प्रोडक्ट्स धाडले गोंयचे. सो तशें इनिशियली स्टार्ट केले ना तेन्ना ना येवन तेन्ना. सो दॅट वॉज अ बिगिनींग. म्हणजे मायंडसेट म्हाजो थंय डेव्हलप जालो एज अ हे. आनी आमगेर घरा सगळी जॉब करपी, अशें बिझनस कोणाचें अशें ना. पूण म्हाजी मम्मी टू सपोर्ट आवर फॅमिली, शी इज टू म्हणजे अशें कितें करप आनी ऑर्डरी घेवप बी तें तिचें चालूच आसलें. मागीर कपडे हाडून विकप. आय शू सपोर्ट हर, म्हणजे चल बाय चल गो हांगा हेंगेर वच आनी तांकां कितें कितें जाय सो दाखय. सो ल्हानपणा पासून म्हाजी सुरवात जाली एज अ सेल्स पर्सन, म्हणजे कशें हें करप. सो तें सदांच तकलेन आशिल्लें. वेन आय वॉज डुईंग माय जॉब ऑल्सो I was satisfied ki high secondary around more than 10 years I worked as a lecturer. So vocational instructor we were called for 11 12 standard. तर तेन्ना सुद्धा अशें तकलेन आशिल्लें बॅक ऑफ मायंड कितें तरी करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय. आनी हांवें म्हजें शॉप अशें ल्हानशें बिझनसूय सुरू केल्लें तेन्नाच्यान. शॉप आशिल्लें आमचें पणजे. हांवें मदीं म्हाका आफ्टर माय फर्स्ट चायल्ड आय गॉट अ ब्रेक. सो तेन्ना सुद्दां घरा रावन जायना, कित्याक संवय आशिल्ली न्ही काम करपाची. तर आफ्टर 1 year 2 year भुरगो मातसो जालो व्हडलो म्हणल्यार हांवें स्टार्ट केलें एक शॉप घेतलें धाकटेशें पणजे. आनी देर आय स्टार्टेड माय अशें वचून पप्पाकूच घेवन आय गॉन टू सुरत आनी सामान हाडलें आनी विकपाक स्टार्ट केलें. आनी तेन्नाच्यान एक्झिबिशन आय यूज टू पार्टिसिपेट. तेन्ना हांव अशें म्हाजें स्टॉल घालप, म्हणजे व्हडले व्हडले एक्झिबिशन्स येतालीं गोवान न्ही. तातूंत कसलें सामान विकताली तूं? म्हाजें कपड्यांचें शॉप आशिल्लें. हय. सो थंय हांव म्हाजें हें विकप. आनी अशें खूब एक्झिबिशनां हांवें स्वता पार्टिसिपेट केल्या. सो तेन्ना पार्टिसिपेट करून करून मागीर आनी मागीर सायड बाय सायड जॉबूय करप. सो अशें करून करून मागीर जेन्ना म्हाजें सेकंड आनी पार्ट टायम तरंग स्टार्ट जालें. पार्ट टायम तरंग स्टार्ट जालें कित्याक अशें रियलायज जालें की जेन्ना भायले ऑर्गनायझर्स येवन एक्झिबिशन घालता, आमी गोंयची कित्याक घालची न्हय. सो तेन्ना म्हाजी एक्चुली तरंगाची सुरवात जाली. आनी इनिशियली जालें एक 5 वर्सां अशी तशी तरंगाचें जालें आमचें काम सुरू. आनी 2022 जेन्ना आय वॉज एक्सपेक्टींग फॉर माय सेकंड बेबी, आय डिसायडेड टू टेक इट फूल टायम. की गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो, इट वॉज अ नॉट परमनंट जॉब, कॉन्ट्रॅक्ट लेक्चर बेसीस जालो आमचो जॉब तो. पूण वास्को वचून येवप आनी म्हणजे एक व्हडलो म्हजो चलो आसा 11 वर्साचो आनी बाय म्हाजे आतां 3 वर्साचें जालें. सो बाय जेन्ना आमचें एक्सपेक्टींग फॉर द सेकंड चायल्ड, आय डिसायडेड टू क्वीट. आशिल्लें म्हज्या मनान की क्वीट करपाक जाय जॉब आनी आय हॅव टू डू फुल्ली दीस ओनली. म्हणजे एक भाव येतालो. पूण घरा कडेन तूं जाणा न्ही सर, आमचे पेरंट्साचे अशें मायंडसेट आसता की ना तूं तें कितें करतलें, तूं गव्हर्मेंट जॉब कर, हेतूर तुका बरें फुडें परमनंट जावं शकता फुडें, अशें तेंचे हे आशिल्ले विचार. पूण मागीर मन एक सांगता आनी धाकटे बायू आसा ऑन द वे. सो आय डिसायडेड टू क्वीट. हांवें मॅडमीक आमचे प्रिंसिपलीक फोन करून एकदां सांगलें अशें म्हाजें आनी म्हाज्या घोवाचें अशें उलोवप जालें, कितें करूं रे. ही इज व्हेरी सपोर्टीव. सो ही सेड लायक बरें तुका हें दिसता मगो करपाक, तूं कर, गो अहेड, वी वील सी वॉट हॅपन्स.
सो अशें ताणें म्हणना पुरो सोमतोच फोन लायलो प्रिंसिपलाक आनी सांगलें की मॅम आय वोंट बी कमिंग बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मॅनेज बोथ द थिंग्स. सो ओके फायन. आनी म्हाज्या रिप्लेसमेंटाक ते हांवेनूच दिलें तांकां कोण तरी. सो जावं कोणाक तरी एक जॉब मेळचो असो करून हांवेनूच तांकां अशें कोण एक रिप्रेझेंटेटीव दिले आनी म्हणलें आय वील डू दीस. सो थंयच्यान एक्चुली 2022 सारको म्हजो स्ट्रगल आनी सुरवात जाली. म्हणजे कशें फुडें व्हरप ऑर्गनायझेशन आनी कशें मॅक्सिमम बायलांक बेनिफीट जावप ह्या प्लॅटफॉर्माचो तो एक्चुली विचार 2022 तकलेन म्हाज्या. म्हणजे आय वॉज फुल्ली फोकस्ड ऑन दॅट की आनीक म्हाका कांयच नाशिल्लें. जाता तितले बेनिफीट दिवप बायलांक आनी जाता तितले इंडिपेंडंट करप, फायनान्शियली इंडिपेंडंट. आनी जेन्ना एक बायल इंडिपेंडंट जाता तेजी फॅमिली इंडिपेंडंट म्हणजे तेजी फॅमिलीक सपोर्ट जाता. आनी जेन्ना असो खूब महिला म्हणजे फायनान्शियली इंडिपेंडंट जाता तेन्ना कम्युनिटीज सपोर्ट जाता न्ही. सो सुंदर. तो विचार आज आम्ही गेली 5 मिनटां हांव सामको मन लावन कान तृप्त जायसर हे आमच्या भुरग्यां कडच्यान आयकतालो. म्हणजे एक टिपिकल मिडल क्लास गोंयकाराच्या घरांत चलपी काणी ताणें सांगल्या. पण त्या काणी एक जोड आसा. जोड कसली तर जोड संघर्शाची. जोड कसली जाल्यार नव्या स्वप्नांची, नव्या आशा आकांक्षाची. एक साधारण मध्यमवर्गीय कुटुंब, 4 घरांत चलयो पूण खंबीर आवय, सपोर्ट दिणारो बापूय, तांकां गोमंतक टीव्हीच्या मार्फत, आमच्या सगळ्या पळोवपाच्या मार्फत तांकां आमी सलाम करतात. थँक्यू सर. कारण त्या कुटुंबात ह्या भुरग्याक उर्बा दिली, तूं कित तरी नवें करून दाखय. पळया दर्शकांनो, आमच्या गोंयकारांची एक टिपिकल मानसिकता आसा. कसली? भुरग्यांनी शिकचें, भरपूर शिक्षण घेयात. शिक्षण दिवपाक कोण आवय बापूय फाटी नात. शिक्षण दितकूच सरकारी नोकरी घे, कारण तुजें आयुश्य बऱ्या भशेन पार पडटलें. कित्याक लागून तें तांकां खबर. पण प्रत्येकाची अपेक्षा ती. त्या अपेक्षेंतल्यान वाडिल्लें हें भुरगें पयलीं डिप्लोमा इंजिनियर जाता, मागीर नोकरी सोदता, वेगवेगळी कडेन वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटांत वेगवेगळ्या आस्थापनांनी टेक्निकल काम करता. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, कंटेंट रायटिंग, डिझायनिंग करता. आणि हें करता करता हे भुरगे बॅचलर्स ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन्स म्हणजे डिग्री पर्यंतचें शिक्षण आपल्या पायाचेर उबें रावन घेता. ज्या भुरग्यांक आयतें घरांत मेळटा पळय, तांकां ताचें कौतूक व्हडलें आसचें ना. पण आमकां व्हडलें कौतूक ह्या भुरग्याचें, जाणें आपल्या पायाचेर उबें रावून शिक्षण घेतलें. धडपड, शिक्षण, जॉब एप्लिकेशन्स, अप्लाय नो रिप्लाय, अशा पद्दतीचे बेरोजगाराचे जिणे किंवा नवीन संघर्ष करपाचे जिणेय ती जगली. पण जगताना 10 वर्सां नोकरी करताना आपले कुटुंब लग्न जातकीच दुसऱ्या घरान वतकच सुद्धा आपल्या संघर्ष आणि आपल्या आशा आकांक्षाक ताणें फुल स्टॉप लावपाक दिलो ना, पूर्णविराम लावपाक दिलो ना. म्हणून बाय श्वेताचारी सारकी भुरगीं आमकां उर्बा दिवपाक शकता. फक्त तरणाट्यांकूच न्हय, घरांतल्या जाणट्यांक, बायलांक आनी ज्यो घरांतल्यो आवय आपले घर संवसार सांबाळून आपले चरितार्थ चलोवपा खातीर जे कोण ऑर्डर्स घेतात, कोण काम करता हाच्या तुज्या आवय भशेन, आनी ती भुरगीं आपल्या आवय बापाक ह्या सगळ्या इकोसिस्टमा भितर मदत करपाक फुडें वतात, ती कित्याक जावची न्हय? आपल्या पायाचेर उबी रावपी स्वयंपूर्ण महिला बाय श्वेताचारी तीच देख घालून दिता. स्वयंपूर्ण जायात, आपल्या पायार उबे रावात. तरंग हे आस्थापना ताणें सुरू करून आज कितल्याशा हजारो लोकांक सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं किंवा स्मॉल आनी मिडियम एंटरप्रायजीस जावं, घरान खाणां जेवणां कपडे लत्ते करपी, भायलें सामान हाडून विकपी, तयार करून विकपी अशा लोकांक प्लॅटफॉर्म दिलो, जागा दिली. एक्झिबिशनां भरोवपाची, म्हणजे BPS क्लब आसूं, कला अकादमी आसूं, डॉन बॉस्को ओरेटरी आसूं, अशी जी व्हडली व्हडली एक्झिबिशनां आमी दिवाळेच्या वेळार, चवथी वेळार, क्रिसमसा वेळार, कार्निवाला वेळार पळयतात, ती खुबशी एक्झिबिशनां बाय आमचे करता. श्वेताचारी
तरंग या सोशल आंतरप्रिनरशिपाची यशस्वी मालकीण. तरंगाची सुरवात करच्या पयलीं तिणें आपलें ल्हानशें आस्थापन केलें. सामान हाडून घरांत करून विकप, भायलें हाडून विकप, एक्झिबिशनांनी भाग घेतलो. मागीर ताका उर्बा आयली आपुणूच एक्झिबिशनां कित्याक लावची न्हय, कित्याक बरोवची न्हय. तरंगाची फुडली स्टोरी सांग. सो 2022 एक्चुअली तरंग सुरवात केन्ना केली मागीर? पयलींच्यान अशें तूं एक्झिबिशनाक वताना मागीर तुज्या तकलेंत आयलें की आपणें ह्या धंद्यान वचूंक शकता, खूब मदत जातली लोकांक? 2017च्यान सुरवात जाली. एक्चुअली हांव आनी आनीक आशिल्ले म्हजे पार्टनर, आमी दोगांनी मेळून सुरवात केली. पूण 2022 अशें जालें की आय हॅड टू टेक इट फर्दर. अच्छा. हय. तर खूब म्हाका डिफिकल्ट जालें 2022. दोन पळयताले, 4 हात आशिल्ले, 4 दोळे आशिल्ले, 2 तोंडां आशिल्लीं. मागीर काही कारणां खातीर तुका मागीर तो एकट्याक फुडें व्हरचो पडलो. सो 2022 अशें जालें की आय हॅड टू, म्हणजे सगळो एक्झिबिशन एक घडोवन हाडप म्हणल्यार खूब तातूंत लायबिलिटी आसता. खूब पयलीं गव्हर्नमेंट परमिशन्स लायसन्सीस कर, प्लस फंडिंगूय जाय तुका. ते सगळे सुरवात इन्व्हेस्टमेंट डिपॉझिट्स येते. तर म्हणल्यार करपाक तर जाय कित्याक आनी दुसरें कांय ना म्हजे कडेन. रिस्कूय आसा ना? रिस्क भरपूर आसा. तूं मार्केटिंग करतलें, सगळें करतलें, पण जर तुजे कडेन लोकूच जर येना आपली दुकानां घालपाक, दुकानां घाली आनी गिरायक येना, दुसऱ्या वाटेन प्रॉब्लेम. खूब तसो रिस्क आशिल्लो. पूण केली सुरवात एक म्हणल्यार चल करून पळोवया. कित्याक म्हाका आयकूंक जाय, पयलो एक्झिबिशन जर तुवें केलो, ची धाकधूक, कुटुंबाक जाल्ली घालमेल, सक्सेसफूल जातलें की ना, ही जो हें आसता तो काळ आसता. आनी मागीर ज्या दिसा पयलो दीस जालो त्या दिसाची उजवाडाची वळख. पयलो एक्झिबिशन असो व्हडलो म्हणल्यार कला अकॅडमीन आमी बूक केलें आनी म्हणल्यार जातलें म्हणल्यार खूब अडचण येयले, खूब चॅलेंजीस. म्हणल्यार इतलो व्हडलो तो मंडप घाल, तितूर स्टॉल्स बिल्डअप करूंक जाय आनी खूब चॅलेंजीस. मागीर म्हाजो मिस्टरूय म्हणूंक लागलो चल आपुणूय तुका करता सपोर्ट. ताजे कॉन्ट्रॅक्टिंगाचे बिझनस, सिव्हील इंजिनियर आशिल्लो आसा तो. सो तो म्हणलो चल करया आमी वांगडा, आतां आनी कोण ना तुका हेल्प करपाक न्ही. सर आमी दोगांयनी आमी हें केलें, हांगा वचून हें कोटेशन घे, तें कोटेशन घे, गव्हर्मेंटाक आमी अप्रोच केलें, हें तें म्हणजे केलें. गव्हर्मेंटानूय आमकां सपोर्ट केलो त्या एक्झिबिशनाक. आनी जवळ जवळ 120 स्टॉलां आमी हें केलें, म्हणजे प्लॅन काडलो 120 स्टॉलाचो. मागीर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, हांव अशें खूब आयकतालें की ह्यो स्किमी आसा, त्यो स्किमी आसा. तर त्यो स्किमी पर्यंत म्हणल्यार पावप तरी कशें, म्हणल्यार हांवें खूब रिसर्च केलो. दुसरे एक्झिबिशन आउट ऑफ गोवा वचून हांवें पळयलें की कशे ते स्किमी घेतात आनी कशे ते वेंडर्स सगळे गव्हर्मेंट बेनिफीट घेता. आनी आमच्या म्हणल्यार बायलांक आनी आमच्या बिझनस जे गोंयचे आसा आमचे, तांकां कित्याक हो बेनिफीट ना. सो ते करून हांव कोणाक फोन मारले. आय न्यू दॅट म्हणजे खूब आसा न्ही अशी वळखी. एमएसएमईन फोन मारले कशें करप, म्हणजे अशें म्हाजें चालूच आशिल्लें, म्हणजे रिसर्च चालूच आशिल्लो. पण अशें म्हणलें चल म्हणलें ते अप्लाय करुया. म्हणल्यार धडपडून हांवें कशें तरी ते एक स्कीम आसा PMS स्कीम म्हणून, ताज्या अंतर्गत कितें जाता की तूं जेन्ना स्टॉल घालता न्ही, तुज्या स्टॉलाचे रिएम्बर्समेंट गव्हर्मेंट दिता तुका. प्लस तुका 25,000 अलावन्स आसता, ते गव्हर्मेंट तुका दिता. तुझे ट्रान्सपोर्टेशन खर्च जावं तुझे स्टॉलांत भाग घेवपी प्रत्येकाक म्हणल्यार लिमिटेशन आसा. एक 60 स्टॉलांकूच ते अवेलेबल आसा. सो ती स्कीम आशिल्ली आनी आय वॉज सो एक्सायटेड. ही स्कीम समज गोंयांत आयली जाल्यार म्हणल्यार लोकांक तर खबरूच ना. PMS स्किमी बद्दल श्वेता आचार्य उलयता. हांवें ताका मदीं थांबयलां कारण तुमकां सांगपाक की PMS स्कीम म्हणजे प्रोक्युअरमेंट मॅनेजमेंट स्कीम, मार्केटिंग स्कीम. म्हणजे सुरवातीक जेन्ना तुजो सामान किंवा तुवें केल्लो प्रोड्यूस जेन्ना तूं विकूंक वता किंवा एक स्टॉल घालता, त्या वेळाचेर तुका आर्थीक सहाय्य करपा खातीर ही स्कीम. याद दवरात, PMS प्रोक्युअरमेंट अँड मार्केटिंग स्कीम रन बाय MSME डिपार्टमेंट. सो हांव गेलें तांचे कडेन, विचारलें तांकां कितें डॉक्युमेंट्स लागतले ते सगळे हांवें केले आनी दिले. आनी म्हाका ते कितें आसता ते इट गोज टू द सेंट्रल मिनिस्ट्री आनी थंयच्यान अप्रुवल येता. सो इट टूक लॉट ऑफ टायम. म्हाजी धडपड चालूच, हांगा फोन मार, थंय वच, हेका कर. तर फायनली कशें तरी देवाच्या हातूर ते अप्रूव जालें. आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द अप्रुवल गोंयांत स्कीम हाडपाक. कोणाक खबरूच ना ते स्किमी बद्दल. आनी जेन्ना हांवें अशें सांगलें सगळ्यांक, ती
म्हाका खूब जाणांनी हेवूय केलो, विरोधूय केलो, आगो श्वेता तूं हे सांगता न्ही लोकांक खरेंच पयशे मेळटले काय बेश्टे मागीर लोक तुज्या नांवान बोवाळ घालतलो. म्हणलें ना, म्हणलें म्हाका तर मिनिस्ट्री सांगता दितले आमी म्हणून. हांवें म्हणलें ओके तर करुया, तरी करून पळोवया. सो तो म्हाजो पयलो एक्झिबिशन. 60 जाणांक पयशे मेळ्ळे सगळ्यांक सर. हो आतां म्हाजो आमचो ह्या ऑगस्टान जाता तो 4थो एक्झिबिशन एमएसएमईचो. त्या बात हय. तर फर्स्ट एक्झिबिशनाक अशें जालें लोकांक विश्वास नाशिल्लो, पण अशी आसता मोजकीच जी म्हाजेर अशे विश्वास दवरपी, जी कंटिन्यू म्हाज्या बरोबर आतां आसा, जेंचो बिझनस स्टार्ट जालो तरंगा बरोबर आनी ते फ्लरिश्ड. तर तेंच्यांनी सपोर्ट केलो आनी ती म्हाका श्वेता चल आमी करतात. तर खूब आज आमी उलयतात पाय श्वेताचारी कडेन. तरंग नावाच्या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ज्याच्या नावाखाला ती एक्झिबिशनां बरयतात. दर एक्झिबिशनाक शेकडो लोकांक आपलो जागो उपलब्ध करून दितात. त्या जाग्या भितर त्या जाग्याचे मार्केटिंग कर, लोकांक आकृश्ट कर, ते ग्राहक येतात. एक्झिबिशनां भरभरून आज पणजे गास्पार दायजान तुमी वचात, BPSन वचात, बडगांवां, थंय तुमी मिरामार चलात किंवा डॉन बॉस्को ओरेटरी, कला अकॅडमी, अशे प्रत्येक वेळाचेर तुवें तरंगाच्या अंडर 4 एक्झिबिशनां केल्या म्हणटा. ना तरंगाचे स्वतः हातान घेतकूच ना खूप केला सर. अच्छा. फक्त PMS अंडर जी आसा ती आता हो 4थो PMSचो 4थे हे तुझे सायकल. पण तरंगाची कितली एक्झिबिशन अजूनपर्यंत केल्या? हांवें काउंटलं सर, 100 वयर 100 वयर एक्झिबिशनां लायली म्हणजे बरयली. तातूंत एका एक्झिबिशनाक जवळजवळ कितले लोकांक चान्स पडटा तुज्या हातूंत सामान विकपाक, जागो 100+ स्टॉल? 100. लक्षात घेयात, हाचो अर्थ आजपर्यंत जवळजवळ 1000 गोंयच्या आस्थापनाक मदत करपा सारखे कार्य श्वेताबाईन केले. नाही हाका म्हणटात सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. तुजें काम कर, तुजें पोट भर, तुजो धंदो जावं न्ही, पण तुजो धंदो जातना ह्या भाशेन कर की लोकांकूय धंदो करपाक किंवा समाजाक कितें तरी फायदो जातलो असल्यो गजाल्यो कर. तरंगाची आयडिया म्हणटा ती फर्स्ट क्लास. कारण दर वेळा पयलीं आमी पळयताले, पयलीं वर्सां 10-15 वर्सां पयलीं भायले लोक येवन एक्झिबिशनां लायताले, अजुनूय लायतात. पण आमचे गोंयकार, आमचे गोंयची धूव, गोंयची सून, गोंयची बायल, गोंयची आवय जेन्ना हें करता, बाकीच्यो ज्यो महिला आसत त्योय सहज आकृश्ट जाता. अशें जाता तुज्या एक्झिबिशनाक की महिलांचो सहभाग चड? हय. आनी आमी पयलीं म्हणजे जेन्ना एक 10 वर्सां पयलींची गजाल समज सांगले न्ही एक्झिबिशनांनी, जाल्यार चडशे भायले म्हणजे वेंडर्सूय एक्झिबिटर्सूय भायले आसताले. बरोबर. आनी तुमी आतां म्हज्या एक्झिबिशनाक येत न्ही 90% गोंयचे. अशें कित्याक लागून जाता तें काय खबर ना, पण मे बी कॉन्टॅक्ट जाता आनी संपर्कान येता. आनी संपर्कान येता. प्लस कितें जाता, आतां कोणी येता एक्झिबिशन पळोवपाक म्हणून येतात न्ही बायलां, ती दुसऱ्यांचे पळोवन सुद्दां दिसता आपुणूय करचें अशें. तर एव्हरी एक्झिबिशनाक नवीन नवीन उद्योजिका तयार जाता आनी येता पार्टिसिपेट करपाक. आनी एकदां ती पार्टिसिपेट जाली की तांकां इतलो कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता न्ही तेंचे बिझनस फुडें व्हरपाक, ती मागीर केन्नाच सोडिना. ती मागीर म्हणटा श्वेता चल फुडलो नेक्स्ट तुजो डेट सांग. हय. तर अशें करून करून न्ही म्हाका स्टॉपूच करूंक मेळूंक ना हे एक्झिबिशन्स. आय हॅड टू कीप इट ऑन बिकॉज तसो म्हाका डिमांड आनी रिक्वायरमेंटूय तशी जाली की जेव्हा व्हडलो एक्झिबिशन. आनी कितें जाता जेन्ना आमी धाकटे एक्झिबिशन ऑर्गनायज करतालीं न्ही तेचो इम्पॅक्ट तितलो जायनाशिल्लो. आनी व्हडले जेन्ना एक्झिबिशन हांव ऑर्गनायज करपाक लागले न्ही 100-150 स्टॉल्स, तेन्ना तेचो इम्पॅक्ट इतलो जावपाक लागलो की चडांत चड लोक विजीट करपाक लागले. आनी कारवारचे सुद्दां लोक येवन विजीट करताले. तर म्हाका युनिक प्रोडक्ट्स मेळटा, दुसरी सामकी आस्थापना. तर इट वॉज अ गुड मार्केट प्लेस आनी गुड मार्केट एक्सेस टू न्यू बिझनेसेस. आज तू फक्त मार्केट प्लेसूच न्हय तर मार्केट एक्सेस दिता, नेटवर्किंग ऑपॉर्च्युनिटी दिता, गव्हर्नमेंट स्कीम बेनिफिट करपाक लोकांक बेनिफिक्टर्स करता. आणि ह्यो सगळ्यो करताना आपलो नेटवर्क श्वेताचारी वाडयत आसा. श्वेताबाय 100 एक्झिबिशनां लायली, अशे कितलेशे नवे उद्योजिका तुज्या एक्झिबिशना खातीर तयार जाले आसत? हय, भरपूर जाले सर. आनी जी कोण अशी इनिशियली आमच्या बरोबर स्टार्ट जाल्ले तेंच्या आतां मॉल दी गोवान म्हण, काकुलो मॉलान सुद्दां तेंचे किओस्क म्हणजे स्टॉल हे आसा, शॉप आसा, स्टोर आसा. दे आर देयर, सो दे हॅव एस्टॅब्लिश्ड देयर ब्रँड. आज आमी मेळटात एक सामकी सॅटिस्फायड आपलें काम करून. एका टायमाची कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, लेक्चर बेसीस, हायर सेकंडरीचे लेक्चरर हे भुरगे, एका टायमाचे वेब डेव्हलपर, टेस्टर असे कामां करपी टेक्निशियन किंवा टेक्निकल एक्सपर्ट हे भुरगे आज उलयता
सोशल आंत्रप्रनरशिपाच्यो गजाल्यो. आज उलयता की प्रोक्युअरमेंट अँड मार्केटिंग स्कीम सारकी स्कीम गोंयांत लोकांक बेनिफीट करूंक दिवपी पयली उद्योजिका म्हणून. आज उलयता हजारो लोकांक, ग्राहकांक तशें विक्रेत्यांक एक समान प्लॅटफॉर्म गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तयार केल्ली अशी ही उद्योजिका. आज उलयता तरंग ह्या आपल्या सोशल आंत्रप्रनरशिपाची मालक आणि चालक बाय श्वेताचारी. श्वेता, हे सगळें करतना आणि वेगळे उद्योग सुद्धा तुवें प्रयत्न केले. ताळगांव तुवें एक बुटीक असं म्हणजे ते हांवें 2023 म्हणजे रिसंटली जेन्ना जॉब सोडलो हांवें, सो हांवें म्हणलें एक्झिबिशन कितें कंटिन्यू जायना न्ही, पावसान बी ब्रेक पडटा. ड्युरींग फेस्टिवल वी वॉन्ट टू म्हणजे आमी करतात व्हडली एक्झिबिशनां, आनी तेन्ना म्हणलें कितें करपाचें. सो हांवें एक बुटीक, ल्हानसो बुटीक आनी वयर एक टेलरिंग, सो थंय सुद्दां हांवें म्हणजे कमी पयशे म्हणजे कमी रेटीन अशें कितें बेस्ट आमी कितें दिवपाक शकता. सो ते एक म्हाका आवड, म्हणजे ती म्हजी आवड, म्हाजो स्वताचो बिझनस जो म्हाका बंद करचो पडलेलो, परत जॉबाक वचचें पडलेलें बिकॉज ऑफ सम रिजन इन माय लायफ वेर आय टू म्हणजे गिव अवे, म्हणजे हें करचें पडलें. आनी परत हांव हायर सेकंडरीन जॉयन जाल्लें, सो तेन्ना बंद करचो पडलो. सो परत म्हणलें आतां फूल टायम हांवें सोडलो न्ही जॉब, सो म्हणलें सामकें फूल टायम एंटरप्रेन्योर जावया. वा, सुंदर. आज श्वेता सबंद दीस कसो वता तुजो? म्हणजे घर, संसार, भुरगीं, तुजें सगळो व्याप, तुजें तें आस्थापन प्लस एक्झिबिशनाचो. आनी जेन्ना एक्झिबिशन लावंक जाय ताच्या पयलीं जाल्यार म्हाका दिसता वेळ पावचोना इतलें सुमार तें कार्य तकलेचेर घेवपी आशिल्लें वजें. पण आता कदाचित ते वजें कमी कमी जायत जाता आसतलें, ल्हव जाता आसतलें, कारण तुजे कॉन्टॅक्ट्स वाडल्या, संपर्क वाडल्या, तुका अनुभव आयला. पण कसो तुजो दीस आनी कशें तुजें नियोजन जाता? ना, सकाळ फुडें बेगीन उठून म्हणजे सगळें घरांचें सगळें काम हें करून मागीर कितें करपाक जाय म्हणजे टू डू लिस्ट रेडी जाता, कितें करपाक जाय, आख्खो दिसाचो शेड्यूल खंय वचपाक जाय. आनी शॉपार म्हजे कडेन स्टाफ आसा, सो ताका आमी ट्रेन केला कितें कशें कितें. तुका शॉपार सदां वचपाची गरज ना, पूण अशें मदीं मदीं हांव वता. कितें आसा जाल्यार एक व्हिडिओ काडपाक जाय जाल्यार वता हांव आनी तें करता. आनी कितें कितें करपाक जाय, खंय वचपाक जाय, कोणाक लेटर करपाक जाय, ते सगळें सकाळीच फुडें सुरू जाता आनी तसो डे स्टार्ट जाता. जो वावर श्वेताबाई करता, कितल्याशा आस्थापनांनी सरकारी प्लॅटफॉर्म्साचेर ताचे सत्कार जाल्या. लोक तोखणाय करतात, तोखेतात, बरें उलयतात. आनी एका बायलेक कितें जाय, आपलो बरो उद्योग धंदो बरो चल्ला, समाजांत मान सन्मान आसा, लोकांक पोट भरपा खातीर ताणें हातभार लायला, लोकांची आस्थापना उबें करपा सारकें बळगें ह्या बायलेन तांकां दिलां. आपलोय घर, संसार, भुरगीं सगळें ठीक वेवस्थीत करता आनी तातूंतल्यातूय बी हावेस दवरता हाच्याकून फुडली पायरी चडपाची. फुडली पायरी कितें? जवळ जवळ लाखा वयर लोकांक म्हणजे वुमन एंटरप्रेन्युअर्सांक बेनिफीट मेळपाक जाय. गोंयचे भायले सुद्दां अशे विचार आसा फुडें, म्हणजे गोंया भायर सुद्दां एक्झिबिशन. तरंग तर ऑलरेडी गोंया भायर पाविल्लेंच न्ही. एकूच जालां आमचें एक्झिबिशन गोंया भायर. म्हळ्यार मागीर कितें तरी मेडिकल प्रॉब्लम जालो, मागीर आमकां करपाक मेळूंक ना. तर आसा विचार मुंबय, पुणे अशा शहरांत गोंयचे प्रोडक्ट्स पावपाक जाय. सो गोंयच्या बायलांक घेवन अशे मुंबय, पुणे अशे मेट्रो सिटीन वचून तांकां तो मार्केट एक्सेस दिवपाची खूब उमेद आसा म्हाका. सुंदर सुंदर. आज आमी उलयली बाय श्वेताचारी कडेन, जी सोशल आंत्रप्रनर तरंग ह्या नांवाचें आस्थापन आपूण चलयता. सोशल आंत्रप्रनरशीप म्हणजे लोकांक मदत करपा सारको आपलो उद्योग धंदो, लोकांक एक्झिबिशनां भरोवप आनी लोकांक मदत करप, ग्राहकांक तशें विक्रेत्यांक. आनी आज गोंयच्या शेकडो विक्रेते, गांवांतले, प्रत्येक शारांतल्या विक्रेत्यां कडेन श्वेता जुळ्ळा. तांकां एक ते प्लॅटफॉर्म दिता, मार्केटींग चॅनल उपलब्ध करून दिता, ज्या जोराचेर ती बायलां, ते MSMEs, ते ल्हान विक्रेते धंदो करपाक शकतात. हावेस आसा लाखांनी लोकां पर्यंत पावपाचो, कारण हजारो हो आंकडो तर ऑलरेडी ताणें पार केला. ताच्या बरोबर पयल्या एक्झिबिशनाक आयिल्ले लोकांनी, बायलांनी, त्या विक्रेत्यांनी आपापले धंदे उबारल्यात. आनी एक वात दुसरी वात ज्या पद्दतीन पेटोवंक शकता, एक बरो विचार दुसऱ्या नव्या विचाराक जन्म दिवंक शकता, तशी एक बायलेचो आत्मविश्वास जागोवंक शकता. आपले घरच न्हय तर आपलो समाज सुद्धा.
आपल्या घरातल्यान सुरुवात करून समाजात सुरुवात करून उद्योग व्यावसायिक जगात ठोस पावला मारपी श्वेताबायक आज आम्ही तोखेतात, ताचे गुणगान करतात. इन स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.